आमकां नाका पार्सेकर फूड्स कंपनी अशी घोशणा दीत मोले पळसकट्टा वाठारांतले लोक परतून एकठांय जाले. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या धनयान बेकायदेशीरपणान ही कंपनी घातल्या. ह्या कंपनीक लागून वाठारांत घाण वास मारता. तशेंच कांय जाण ह्या वासाक लागून दुयेंत लेगीत पडल्यात. तेन्ना गांवांतली ही कंपनी बंद करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मोलेच्या पळसकट्टा वाठारात पोल्ट्री फार्माच्या एनओसीचेर पार्सेकर फूड कंपनी चलयता. हे कंपनी आड सोमारा राती कडेन थळावे परतून एकठांय आयले. ही कंपनी पुराय तरेन बेकायदेशीर आसून थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला. कंपनीचो घाण वास मारता. ताका लागून लोकांक श्वासाच्या आनी हेर दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. देखून आमकां नाका ही कंपनी म्हणून थळाव्यांनी घोशणा दीत कंपनी बंद करात म्हूण मागणी केली. पार्सेकर फूड कंपनीचो धनी गांवच्या भुरग्यांक धमक्यो दिता. तेन्ना पुलिशेन ताचेर योग्य कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी आज 3 वर्सां जालीं फाटल्यान फुडल्यान भोंवत आसा, सांगत आसा. बऱ्यापणान ताका सांगलें तुजें एक कितें आसा तें चिकनाचें दवर, ही घाण करूं नाका. परत सांगलें आमी, आयकना. आमी पोरूच्या वर्सा इन्फेक्शनाक गेलीं. आमकां कितें हें ना तें ना दाखोवपाक लागलो. असं सगळे गव्हर्मेंटाचे लोक येयले, काय ना सगळे बरें आसा म्हणपाक लागले. आमकां तेंच्यान काय ना म्हणून सर्च केले गेले. आतां आमी सद्दांच ताका सांगून थकली. सद्दांच वाज येता, ना येयना. पुलिसाक सांगलें आनी कोणाक सांगलें, तो आयकुपाक तयार ना. कशी आमी रावतलीं भुरगीं? पंपाची भुरग्यांक जेवण घेतलें जाल्यार घरान वास येता, घाणी येता, सामकी उलटी काडटा भुरगीं. कशी भुरगीं कितें खातलीं? आमचें लायफ आतां कमी जालें. भुरग्यांचें लायफ आमचें कशें जगतलें? आमकां जगपाक कशें जातलें? आमकां हो नका तो नका. ही आमच्या गांवांतली ही घाण आमकां बंद करपा जाय म्हणजे करपा जाय. आमी खंय व्हरता थंय वचपाचें आसा. 15 एका एनओसी इश्यू केली. ती कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ पोल्ट्री आणि एक लेबर रूम आणि शेड इतलेकूच ताका परमिशन दिल्लें पंचायतीन. आनी ते जे कितें आसा तेणी फूल तेगे TCPचो सगळो प्लॅन आउट दिवन तेणी ताका पंचायतींतल्यान परमिशन घेतलेलें. बट इन दॅट प्रिमायसीस तेणी 2021 फूड प्रोसेसिंग बिझनेस चलोवपाक तेणी पंचायतींतल्यान एनओसी घेतली. आनी फूड प्रोसेसिंग बिझनेस चालू करपाक तेणेन तें परमिशनूच ना. आनी तो थंय त्याच पोल्ट्री फार्मींग तितूनच तो फूड प्रोसेसिंग बिझनेस तो कंटिन्यू करता. हे बेजिकली रॉंग. आनी तितून तेणी आतां तो रेंडरिंग प्लांट बसयला. हे टोटली तो जे कितें आहा ते इलिगल चलयता. बाकीचे जे प्रकल्प आहा ते इलिगल आहा. हय, ते डॉक्युमेंट ना. जे कितें तेगे डॉक्युमेंट आसा ते आमी ऑलरेडी RTI मागून सगळे डॉक्युमेंट तेजे काडले. तेजे कडेन आमकां कांयच डॉक्युमेंट आमकां मेळना. पंचायती कडेन बी तेजे कांयच डॉक्युमेंट ना. आनी जेन्ना ही गजाल आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी जेन्ना ती रेस केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट पंचायतीक इंटिमेशन दिलें की कितें आहा ती तुमी तेजेर लिगल एक्शन घेया. आनी जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अप्रोच जाता तो सदांच सांगता की बाबा तुमची पंचायत फॉल्टी, पंचायत काय करना. ही कंपनी बेकायदेशीर आसून संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन बेगीनूच कंपनी सील करतले अशें थळाव्या पंचान सांगलें. हेजो परिणाम तेजेर जाला. तेजेर मत कितें आहा तुमचें? मत म्हणल्यार कशें आहा म्हणजे आयज हांगसर रुपेशानूय सांगलां जे पद्दतीन म्हणजे 2 वर्सां जालीं हो इश्यूज कंटिन्युअसली चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो इश्यू चालू आसतना जे प्रोसिजरा प्रमाणे आयज सेक्रेटरीन आनी पंचायत बॉडीन तांकां आयज सायड इन्स्पेक्शन नोटीस काडलेली. आनी सायडीन नोटीस काडटा पंच मेंबर, मागीर वार्ड मेंबर प्लस सरपंच, सेक्रेटरी आनी हांगचे गांवचे 1-2 भुरगे ग्रामस्थ जे तांकां ऑलरेडी नोटीस बी धाडलेली. तांकां घेवन आयज सायड इन्स्पेक्शन करपाचें म्हूण ठरलेलें. पूण जालें कितें, जेन्ना सायड इन्स्पेक्शना वेळार जे तो प्रॉपर्टी ओनर आसा, जो पार्सेकर फुड्साचो ओनर आसा, तेणी गेट सील केली. आनी इवन पुलिसूय आसले, गेट सील केली आनी तांकां भितर वचपाक दिवंक ना आनी सायड इन्स्पेक्शन करपाक दिवंक ना. तेन्ना लागून सायड इन्स्पेक्शन जावन म्हणून परत एकदां गांवच्या लोकां मदीं राग निर्माण जालो आनी तेंच्यांनी परत एक रस्ता रोक आंदोलन केलें. तेन्ना मागीर ताका लागून रुपेशू येयलो, आमी येयलो आनी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. प्लस BDO कडेन डिस्कशन करून सेक्रेटरी जे पद्दतीन तुवें एक्शन घेतल्या ते पण डिस्कशन करून आयज तांकां आमी समजयल्या की आयजचो ते फाल्यांच्या दीस पर्यंत दिया. फाल्यां आमी सगळ्यांक परत घेवन तेजे सील करपाचो प्रोसिजर करतले म्हणून. गोमंतक TV खातीर पळसकट्टा मोलेच्यान एकनाथ केडेकार.